येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. वेऱ्या सुरू जाला वॉटर वॉर. थळाव्यांचो रेश मागूस पंचायतीचेर मोर्चा, पूण गायब जाले पंचवांगडी. पळयात उदका खातीरचे वेरेचे गैर. मडगांव आनी सरभोंवतणच्या वाठारांनी घसघसून रोखलो पावस. शुक्रार शेनवार कांय कडेन घालून घेतलो पावस. हवामान विभागाचो अदमास. नव्या वर्सा दुसरो रस्तो बळी गेल्या उपरांतूच जागे जाली सरकार यंत्रणा. खांडेपारचे जंक्शन पळोवपाक सगळे अधिकारी देवले रस्त्यार. ताबडतोब वन वे केले रस्तो. बेगीन जाग्यार पडटले स्पीड ब्रेकर आनी सायन बोर्ड, सांगले उत्तर गोंयच्या ट्रॅफिक एसपीन. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. वेऱ्या वॉटर वॉर सुरू जाला. वेरेची अंकिता नायक आणि राजेश दाबोलकरान परत एक फावट उदकाक घेवन रेश मागूस पंचायतीत हालोवन सोडल्या. बोवाळ घातल्या उपरांत 1-2 दीस उदक येता, मागीर यो रे म्हाज्या मागल्या देखून थळावे मोर्चा घेवन पंचायतीत पावले, पूण पंच वांगडी गायब जाल्ले. आयकात थळाव्या. वेऱ्या नेरुल वाठारांत उदक नाशिल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलां. आयज हांगासरल्या थळाव्यांनी रेईस मागूस पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो. हांगासर रावपी समाज वावुरपी राजेश दाबोलकर तशेंच अंकिता नायक आनी हेर वांगड्यां सयत आयज ह्या सगळ्यांनी मेळून पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो आनी हांगासर जो सेक्रेटरी आशिल्लो ताका बरोच वयर सकयल केलो. उदक ही प्रत्येक मनशाची मूलभूत गरज. आमकां उदक जाय. आमचो उदकाचो प्रश्न बेगीनच्या बेगीन सुटावो करचो अशें हांगासरल्या थळाव्यांनी मागला. तशेंच ह्या वाठारांतले आमदार केदार नायक हांणी हो प्रश्न 15 दिसां भितर सुटावो जातलो आनी लोकांच्या घरांनी बेगीनच्या बेगीन उदक पावतले अशें आश्वासन लोकांक दिलां. उदकाचो त्रास 15 दिसां भितर जाग्यार घालतलो अशें नवे पायपलायनीच्या उक्तावणी वेळार आमदार केदार नायकान सांगले. आयकात ताका. आमी ऑलरेडी काल ऑफिसांतल्यान सांगलेले की आयज हांगा इनॉग्रेशन जाता. पायपांची नवी पायपलायन हाडल्या. हांवें थोड्यांक व्हॉट्सअपाच्या माध्यमांतल्यान कोण कोण म्हाका क्वेश्चन करताले तांकां हांवें फोटोय धाडलेले की कशी पायपां लोड जाल्या. हे कंटिन्यू लायनीक तुमी गेल्यार सगळे पायपां तेंच्यांनी काडून दवरल्या, लोड केलेली आसा. तरी आसतना म्हाका दिसता लोकांक कडेन ती मेसेज पावूंक ना काय कितें तें खबर ना. तांकां दिसता अजून की उदकाचो प्रॉब्लम सुटका जावंक ना म्हणून. पूण हो ऑलरेडी सॉर्ट आवट जाल्लो इश्यू. जे लोक आसा तांकां डावट आसा मनान तांकांय हो मेळटलो आनी तांचे मनान जे डावट आसा ते क्लियर करतलो. फक्त तांकां कळपाक लागून हांव आनी एकदां सांगता तुमच्या माध्यमांतल्यान, उदकाचो विशय हो 10 दिसान ही पायपलायन जातकूच 8 दीस म्हणटात ते एक 2-4 दीस सुबेज धरून या आमी. परमनंट सोल्युशन हेजे जातले. जे गेल्या 60-65 इयर्सान जे उदकाचे इश्यूज आसलेले हे गांवांत हे सगळे इश्यू आयज सॉर्ट आवट जातले. पयलीं तरी लोक हांवेनूच मेन्शन केल्लो की थोडे लोक वयता दर्यार. ते थिंग सेकंड थिंग पयलीं तरी ते जाताले. आतां वचा आनी पळया कपल्सां बसता, कोण कोण बसता तेंच्या फुड्यान बसपाचें. उगडे आनी त्या दिसा होच मुद्दो काडलेलो हायजेनीक तें. इतलेंच हांव म्हणटा की म्हणजे पळय आतां 4-4 दिसांनी आयज ह्या वाड्यार फाल्यां त्या वाड्यार मुत्ता तसो बारीक पिरी नळ धाडटा. कशें जातलें? टँकराची वेवस्था करता हांव ना म्हणिना, बट कितलो दीस टँकराचें उदक वापरूंक बरें. पिवपाक कितें तें सांग. पिवपाक मेन. पिवपाक घाणेरडें उदक पिवं शकना आमी. हांव इतलेंच म्हणटा की टेम्पररी सोल्युशन्स वी डोंट वॉन्ट. एवरी प्रॉब्लम हॅज अ सोल्युशन. सो म्हाका एक परमनंट सोल्युशन दिया तुमी. हो पळय संकट गांवचेर येयला. हे मरे गोंया बरें येवपाचें. अख्ख्या गोंयांत मरे शादूर जावंक जाय. परत सांगता हांव, येणाऱ्या काळात प्रत्येक जण तुका सांगता भुरगीं मरे आपल्या आवय बापायक विचारतलीं जेन्ना उदकाचें संकट येयल्लें तुमी खंय न्हिदलेले कोण आवय बापूय तेन्ना नाल्यार आमकां तरी धुकलून तरी उडोवपाचें त्या टायमार म्हणून. हे संकट मोठ्या प्रमाणात येवपाचें गोंयचें लक्षांत धरा. प्रत्येक गोंयकारांक सांगता हो साळगांव पुरयो मतदार पुरतो ना, हो संपूर्ण गोंया पुरतो आसा. प्रत्येक विलेजांनी आपल्या विलेजीन मेगा प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्शन घाला. बंद करा दिवं नाका. पयलीं सांगा तांकां गांव पयलो प्रोजेक्ट मागीर. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी निखिल जल्मी. कोयर हो अजूनय गोंयांक सतापी एक कठीण प्रश्न जावन रावला. राज्यांत जायते कडेन कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात. खारेबांद ते न्हावेली महामार्ग 66च्या रस्त्या कुशीक कोयर आनी घाणीचें साम्राज्य पळोवपाक मेळटा. हो प्रश्न सुटावो जातलो काय? कडक पावलां उबारतली काय? लोकांक शिस्त लागतली काय? हे सगळे प्रश्न जैसे थे उरल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
आज तुमकां आमी परतून एकदां दाखयतात की नॅशनल हायवे 66 जी गार्बेज आसा ही आता लोकांक चड जाली कडेन आसा आनी हांगच्यान वचपाची ना इतलो जाता की वोको येता इतलो वास मारले कडेन आसा हांगा गार्बेज लासपाचोय प्रयत्न जाले कडेन आसा गार्बेज लासले कडेन आसा आज जेन्ना आमी लोकांक विचारले जेन्ना हांगच्यान वॉकिंग करतात त्या टायमार एक लोक आयल्यार अक्षरश तांकां तोंडाक धरून वचचें पडटा हांगा ऑथॉरिटी कितें करता म्हूण कळना आतां ही प्लेस जी आसा ही पंचायत एरिया पडटा नावेलीच्या आतां ही सगळेच पंचायतीन करप ह्या रस्त्याचेर हायवेचेर पडलेली आसती काय PWN करप हो सध्या एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा काय ना जाल्यार सरकारान ही करची कित्याक हांगची गार्बेज काडची कित्याक हांगा टुरिस्ट सीझन जाले कडेन आसा आनी टुरिस्ट हांगा ह्या रस्त्या वयल्यान येता वतात पूण हांगा कितें सांगतले कितें ते पळयतले हे हांगा पळोवचें पडटले कित्याक हरशी आमगे दिंड जी आसा गोंयची ही जगभर काडटात की गोंया अशी गार्बेज तशी गार्बेज एक काडीत आसा पूण हांगा खंय तरी उपाय काडचो आमी कायदे बरे बरे कायदे काडटात गार्बेजीचे कायदे काडचो जे कोण आतां तुमी पळयल्यार सगळें चिकनाचो वेस्ट ह्या चिकना वेस्टाचेर कित्याक एक्शन जायना ही जी शॉपां आसा जे चिकनवाले खंय डिस्पोज करतात त्यांचो प्लांट खंय आसा हो कित्याक पळयनात हो पळोवपाची गरज आसा जो पर्यंत हो तुमी पळोवपाना तो पर्यंत हांगा गार्बेज ही पडटली आनीक लास्ट टायम तुमी पळयले कोरोना तरी परवडलो पूण ही गार्बेजी कोरोना पळोवपाचो न्हू हो गार्बेजीचो जो कोरोना आसा हो मनशाक सामको काबार करतलो आनी हे जावचे पयलीं सरकारान हेजेर उपाय काडचो आनी योग्य तो लोकांक न्याय दिवचो आनी लोकांक रिलीफ दिवचो त्याच बरोबर हांगच्यान जे टुरिस्ट वतात हेंकाय रिलीफ दिवचो म्हणून मागतात आणि हांगा पळयलें जाल्यार लोकांक मातशी शिस्त म्हूण ना काय ना आणि आख्खे गार्बेज मिनी गार्बेज करून दवरला आणि हायवेचेर लोक कोण विचार करना म्हणून मना येत तशें दवरला लोकांक हांगा एक सेकंड थांबपा जायना एक तर हांगा स्वेज प्लांट आहा तेजो वास घेवन परत जालो आणि हांगा पळयलें हायवेचेर सारको तेकून तितू घाण केलाय आणि जितके चिकन कारवाले आहात ते हाडून चिकनाचे आपले वेस्ट सगळं उडयला आणि लोकांचो घरचो पळय वयता वयता रस्त्यार एक बॅग उडोवन वयताय मातशी मनीस कोण म्हणून काय ना लोकांक आणि चल जाल्यार मेन रोड वचपाचो येवपाचो लोक 24 तास येता वयताय घाणान पळय नाका जाला कोरोना तर एक टायमार आमकां परवडता वास घेवपा जायना घेवपा जायना इतू घाण वास मारता आनी रस्त्यान वॉकिंग वरता सायन्सा लोक सगळे वॉकिंगा बी वयता तांकां देखून सारको त्रास हे कितें म्हणून हे सिस्टमान मातसो लक्ष दिवपा जाय आनी पंचायती पडटा पळय ते लोक मातशे येवन चोवपा जाय कितें चल्ला म्हणून ही हायवे पडटा जाल्यार हायवे जाल्यार PWD बी लागता न्हू ते बी येवन चोवपा पडटा ते कोण लक्षूच दिना हांगा चड जाल्यार लोकांक येवपा वचपा वाट सायन्सा वॉकिंग वचपा आमकां भरपूर त्रास जाता हेजेर कोण लक्ष दिवपा जाय कोण तरी हेजेर उपाय काडचो म्हणून काडपा जाय बाई कित्याक लोक वयता येता आसतना हांगा पळय फुल घाण वास आहा आनी एक सेकंड रावपा जायना इतू घाण करून दवरला पयर तर कोण तर लासता म्हणून मातशें वेस्ट कमी जाला नाल्यार भरपूर ढिगार जाल्लो हेजेर लक्ष दिवपा जाय म्हणून मागता गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो खाणेपारचे रस्ते जाग्यार पडपाक लागल्यात पूण मनीस बळी उपरांतूच नव्या वर्सात दुसरो रस्तो बळी गेल्या उपरांतूच सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी जाली आयज भोवतेक अधिकाऱ्यांनी ऑफिसांतल्यान भायर सरोन खाणेपार जंक्शनाचें इन्स्पेक्शन केलें रस्तो वन वे केलो स्पीड ब्रेकर सायनबोर्ड आनी स्ट्रीट लायटीची तरतूद चल्ल्या पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट आमी आसात ते खाणेपारा आसात आनी खाणेपारा आज इन्स्पेक्शन केलें SP आयलो USP आयलो ट्राफीक सेल आयले आनी सगळ्यांक परत तेंनी हे केलें कित्याक हांगा जो एक्सिडेंट जाल्लो आनी काल वॉच न्यूज केल्ली की हांगा वन वे जाय म्हणून आनी ताजे खातीर ते सगळे हांगा आयिल्ले आनी ताणें पळोवन घेतले आनी ताणें आतां SP सजेशन दिलां की हांगा स्पीड ब्रेकर घालतले आनी गाडी स्लो जावपाचें ते ट्राय करता आनी तशेंच जे बोर्ड जे बॅनर जे बोर्ड जाय ते बोर्डूय लायतले सायनबोर्ड लायतले आनी लायट जी आसा ती लायटी सगळ्या लावन घेतले पूण कालची एक्सिडेंटान आमी जे न्यूज करतली हांगा लायट सद्या लायिल्ले आसा बॅरिकेड घातले रोड वन वे केल्लो आसा बंद करून वन वे केल्लो आसा आनी तशेंच ज्या संदीप पारकारान डिमांड आसलो की हांगा वन वे जावची म्हणून ताजे खातीर सगळी खडखड वन वे जाल्लो आसा आनी डायवर्शन जे आसा तेय बी डायवर्शन चिंतलेलें आसा आनी आमकां अशें दिसता की
जेन्ना हांगा एक्सिडेंट जाता लोक मरता तेन्ना तो सरकार जागो जाता काय कितें काय ताजे पयलीं जर जागो जाल्लो जाल्यार लोकांचें म्हणणें आहा की तो जीव गेला तोय जीव जगता जीव वाडटा ताका लागून जे ऑथॉरिटी आहा ऑथॉरिटीन बेगीचे बेग एक्टींग करून ताणें हे प्रश्न ते सोडोवचे आनी लोकांचो जीव वाडोवचो अशें लोकांची मागणी आसा. लोक म्हणटात की हांगा जे स्मूथ ट्रॅफिक जावपा खातीर जी प्रिकॉशन घेवपाक जाय ते घेवपाकूच जाय ऑथॉरिटीन. इसी के लिए आज हमने एक जॉइंट फील्ड इंस्पेक्शन रखा था PWD के लोगों के साथ, ट्रैफिक पुलिस, पंचायत, सारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, लोकल सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं और कुछ एक कॉमन कंसेंसस बनाए कि किस तरीके से एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है. यहाँ रेगुलरली ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है, स्कूल के टाइमिंग्स पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट रहता है ताकि बच्चों को किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो. PWD के ऑफिसर्स ने बताया है कि वो कुछ सिविल इंजीनियरिंग सोल्यूशंस भी निकाल रहे हैं, तो होपफुली वो चीज़ें निकालने से यहाँ पे एक्सीडेंट डेफिनेटली कम होगी. लेकिन जैसे आप देख सकते हैं एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से कुछ सिविल वर्क ऑन होएंगे, लेकिन एक बार ये सारी सब एजेंसीज एक साथ ऑन बोर्ड है और हमारा कोशिश यही रहेगा कि फ्यूचर में यहाँ एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज किया जा सके. आणि ह्यो थळाव्यांच्यो प्रतिक्रिया. परत परत आड्डून काय जायना, शेवटाक यंत्रणा हल्ली आणि कामाकय लागली हे पळोवन तेवूय खोशी जाल्यात. मागीर तो आम आदमी आसूं वा एक्टिविस्ट. जेन्ना आमी अशें डिमांड केलें की हांगासरल्यान ओल्ड उडावल्यांचे फुडें सेकंड लेनीक एक जॉइन जाता पळय लोक ती फूल लेनूच बंद करुया आनी वन वे करुया. आनी काल केलें आनी आतां फूल वन वे चल्ला. लोकांनी मातशें मोबायलून दिवचें पडटलें कित्याक हो एक्चुअली नो एंट्री आसा फोंड्या वचपाक. फोंड्या वचता जाल्यार 100% रायट मारपाचो आनी फोंड्या वचपाचो. हे लोकांनी जर प्रॉपर जर करीत फॉलो करीत न्ही जाल्यार एक्सिडेंट सामके मिनिमायज जातले. हांगा कांय ना. तांकां कसो कावंटर करपाचो ज्या स्पॉटार रातच्यो लायटी पडना हे ऑलरेडी हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सुद्दां फोन मारला. त्या जाग्यार जर लायटी खंय गेल्यार तो सुद्दां आमी त्या जाग्यार इल्युमिनेशन करचें आनी रिगार्डींग जंक्शन SPI बरें सजेशन दिलां ताका स्पीड ब्रेकर घाल आनी हांगा खंयतरी स्पीड लिमीट करा सो दॅट गाडयो फास्ट येवपाना आनी हे फॅटल एक्सिडेंट ते मातशें कमी जातलें. हो रोड वन वे जावचो म्हणून आमची मागणी आसली आनी पंचायतीन पासून आमी सोल्युशन केलें पूण तो वन वे जावंक ना. कालच्या दिसाक तेणी येवन हो रोड वन वे केल्लो आहा. पयलीं गेल्लो जाल्यार हो एक्सिडेंट जावचो नासलो. ऑथॉरिटी म्हणटा ती मातशी सुशेगाद रावची न्हू. टायम टू टायम तेणी वेळेवर आपली कामां वेवस्थीत करची, स्टडी करची, टेक्निकल स्टडी करची. आतां ह्या रस्त्याक लायट्योय बीन नासल्यो, जें घडटा तें करूंक जाय. आतां एक्सिडेंट जावन तो मरोन दुसऱ्या दिसाक ह्या रस्त्याक लायटी पडल्यो, त्यो लायटी घालची म्हणून थंय बीन आमचो पयलीं डिमांड आसलो आनी वन वे हो आतां जालो. हो पयलीं जर जाल्लो जाल्यार तो फेटल एक्सिडेंट जावंक पावचो नासलो. सद्या हांगा वन वे केला आनी पुलिसूय डिप्लॉय केला. हो पयलीं तर केलोलो जाल्यार एक्सिडेंट जावचो ना आसलें आनी हे आतां सद्या केला ते बरें केला आनी दोनूय सायडीन ते पुलीस डिप्लॉय केलेले जाल्यार हे अदीक चड बरें जातलें आसलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. सांतांद्री मतदारसंघातल्या कुडका वाठारांतल्या दोंगरार लँड फिलिंग चल्ला आनी हे भाजपा सरकारांतलो आमदार करता. RGPचो थळावो आमदार विरेश बोरकारान आरोप केला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन गंभीर दखल घेवची विरेशान मागला. सांतांद्रेच्या कुडका दोंगर वाठारात ट्रकांनी भरून माती हाडून उडयल्यात. हो वाठार नो डेव्हलपमेंट झोन देखून थळावो आमदार विरेश बोरकारान मामलेदाराक कळीत केले. काय सरकारी यंत्रणा थंय पावली, फ्लायिंग स्क्वॉड तशेंच काय अधिकारी पावले नात. त्या दाबावाक लागून असो विरेशान आरोप केला. पूण हे प्रकरण पचपाक दिवचे नात. आयकात ताका. आनी ही लँड फिलिंग आतां आमी पयले ट्रक भितर येताले आनी ते ट्रक भितर येता ते पळोवन आमी मुद्दम पळोवपाक गेले कित्याक व्हडले व्हडले ट्रक येताले आनी हायवेचेर आमकां एक ट्रक गावलो तो माती देंवली. मागीर जेन्ना आमी फॉलोअप केलो जावं आमी तांकां पळयले तेन्ना आमकां कळोन येलें की ह्या जाग्यार ते व्हडले व्हडले ट्रक हाडटा आनी माती बारीक न्हू मायनिंगेचेर चलता त्या भशेन व्हडले ट्रक ते ट्रक हाडून हांगा मोठ्या प्रमाणान लँड फिलिंग केल्ली आसा. आतां हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा. फॉर्म N14 आमी चॅक केलो
आमी दुसऱ्या प्रॉपर्टीचो जो एंट्री मारता ती प्रॉपर्टीचो फॉर्म N14 चेक केलो. फॉर्म N14चेर 2 नांवां आसा. एक एंट्री मारता तो सर्वे नंबराचेर एक आसा, तो कोमुलदादीक लागता आनी कोमुलदाद ऑफ कुर्का लागता. आनी हो जो आसा फॉर्म N14 हेजेर मारिया फेर्नांडीस म्हणून आसा आनी रुदोल्फ फेर्नांडीस म्हणून आसा. आतां हांगा तेंचे ड्रायव्हर आसा, सुपरवायझर आसा आनी हांगा सगळे आमी मामलेदाराकूय आपयल्लो आसा, फ्लायंग स्क्वॉडाक आपयल्लो आसा, बाकीचे डिपार्टमेंट मायनिंग डिपार्टमेंटाकूय आपयल्लो आसा. कारण हे जे आसा हे हेवी प्रमाणान जाल्ले आसा. हांगा जी माती आसा तुम्ही माती पळयता आसतली कितले हेवी लेवलाचेर जाल्ली आसा ती, आनी हेजेर खंय ना खंय तोडगो जावपाक जाय. कित्याक पण हे सांगपाक सोदता की कोणाक सोडपाचें ना ही इनलिगलिटी. आनी सीएमानूय हेजेर आन्सर दिवपाक जाय, TCP मिनिस्टरान हेजेर आन्सर दिवपाक जाय. कारण तुमचेच MLA समज अशें कामां करता, तुमचेच MLA समज लँड फिलिंग करता, नाल्यार आनी लॉ आनी खंय उरला. हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप तुम्ही पळयता आसतले सकयल तुमकां दाखयता कितलो डीप आसा तो. हो इतलो डीप आसा की कोण पडलो जाल्यार मेलो, इतलो डीप. आनी ते फुडें फुडें आनी वचत आसा. आनी जेन्ना आमी रिपोर्ट केलो तेन्ना फ्लायंग स्क्वॉडाक आतां 2 वरां जालां हांव रावला. फ्लायंग स्क्वॉड अजून पर्यंत पावूंक ना. मामलेदाराक फोन मारलो, मामलेदार तरी पावलो. आनी जो आतां सद्याक तलाटी कोण हांगातलो तो आयज लिवेर आसा म्हणून दुसरे पंचायतीचे तलाटी पावल्या. सो अशें जें आसा इतली प्रमाणान इनलिगलिटी जी आसा हो BJP सरकाराचो, जो BJP सरकार खूब कितें कितें उलयता, आमी सगळे अशें करता तशें करता, BJP सरकाराचो आमदार करता. आमी रावले, हांव नको तेंचेर कसलो दबाव आसा, तो दबाव आसा म्हणून खंय ना खंय हे डिले करता. कित्याक परत परत आमी फोन मारीत आसा, MLA जावन फोन मारता, MLA आडोवपाक फोन मारता, म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतलो कितलो दबाव आसा तो. विरेश बोरकारान काय अजापीत करपी गजाली सांगल्यो. खुद्द सरपंचाच्या वॉर्डात खंय हे लँड फिलिंग चल्ला, पूण सरपंच पंच कोणूच सुवातेर आयले नात. पावसात माती कोसळ्ळी जाल्यार गावातली घरां मातये भरवण जातली असो भंय ताणें उक्तायलो. येदी व्हडली लँड फिलिंग जेन्ना करता मोठ्या प्रमाणात उदक देंवतलें आनी उदका सयत हांगा समज फाल्यां तेंच्यांनी कितें बांदपाक ट्राय केलें ना ते वसडून वचपाची खूब चान्सीस आसा. हेच्या पयलीं जाला तुमी लोट तो आसा तो लोट उरना. आनी ही जी इनलिगलिटीज आसा तुमी पळयता आसतले आयज कुर्का बांबोलीम पंचायत एवरी टायम आमकां येवन हांगा खंय ना खंय आडोवचें पडटा. एवरी टायम आयज पंचायत हांव नको कितें करता ती पंच मेंबर कितें करता हांव नको, एवरी टायम म्हाका येवन हांगा हाडोवचो पडटा. पंच मेंबर हांगाच लागीं आसा हरशीं, तांकां खबर ना काय कितें इतली इनलिगलिटी चालू आसा ती. हांगा सरपंचाचो वॉर्ड हो, सरपंचाचो वॉर्ड आसून बसून हांगा हांव नको सरपंच आजून बसून पावंक ना. हांगा बाकीचे सगळे ऑफिसर पावले मात सरपंच आजून बसून पावंक ना. कित्याक लागून कोणाक खबर आसा? फोन मारता आतां मामलेदार तांकां फोन मारतालो, मामलेदाराचो फोनूय घेयना. तुमकां दिसता पंचायतीक खबर ना म्हणून TCP मिनिस्टरान हेची जबाबदारी घेवपाक जाय. कारण एवरी टायम आमी TCP मिनिस्टराक सांगता तो आनी खंय खंय आसता, तो केन्ना मेळपाक सारको सोदना. जेन्ना आमी तांकां सांगता एक्शन प्लॅन जायना ताजो. आयज पळोवपाक जाय आमकां की बाबा हो जो TCP मिनिस्टर जो तेंच्याच हितूनचो तो खूब कितें कितें सांगता, फायली बीन अश्यो उडयता. आतां पळोवया कितली फायली उडयता त्यो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. घेया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. भारतान साऊथ आफ्रिकेचेर 7 विकेटींनी इतिहासीक जैत मेळोवन 2 टेस्ट मॅचीची माळ 1-1 अशी बरोबरीत हाडली. जसप्रीत बुमराच्या 61 बाद 6 धांवड्या फाटल्यान भारतान येजमान पंगडाक 176 धांवड्याचेर गोट लायलो आनी 12 ओव्हरींनी 79 धांवड्याची मोख मेळोवन दिली. मॅचीच्या पहिल्या दिसा रोमांचक सर्तीची माची तयार जाल्ली, पूण भारताची शिस्तबद्ध बॉलिंग आनी भक्कम बॅटिंगेक लागून अखेरेक ते पयले सुवातेर पावले हाची खात्री जाली. दक्षिण आफ्रिकेचो ओपनर एडन मार्करामान वेगवान शेकडो मारून यजमान पंगडाक आपल्या दुसऱ्या डावात दिल्या. 176 धांवड्यांमदी 103 धांवड्याचे योगदान दिवन बुमरान भारताचे पुनरागमन केले. ही मॅच 2 दिसां परस उण्या काळात सोंपली आनी बॉलाचे बाबतीत इतिहासातली सगळ्यात ल्हान कसोटी मॅच जावपाचो विक्रम केलो. पहिल्या डावात 15 धांवड्यो काडून 6 विकेटी घेतिल्ल्यान मोहम्मद सिराजाक मॅन ऑफ द मॅच म्हूण वेंचलो. भारत प्रतिरोधकांचे दक्षिण आफ्रिकेचेर इतिहासीक जैत. भारत पावंड्या वयले 2 मॅच टेस्ट माळ 1-1. बुमराचे फुडारपण इंडियन कमबॅक पिक्स 6/61. एडन मार्करमाचो शेकडो गेलो फुकट. भारतान 12 ओव्हरींनी 79 धांवड्यांची मेळयल्ली मोख. दुसरी दक्षिण आफ्रिका भारत टेस्ट मॅच इतिहासातली सगळ्यात ल्हान टेस्ट मॅच. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार. मडगांव आनी सरभोंवतणच्या वाठारांनी काल राती पावस घसघसलो. उटंगराच्या पावसा उपरांत IMDन 5 आनी 6 तारखेक उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत कांय कडेन हलको पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. 7, 8, 9 आनी 10 जानेवारीक सुके हवामान आशिल्ल्यान कांय वाठारांनी धुके आनी दव अनुभवपाक मेळटलो. गोंयांत उष्ण शियाळे अणभवपाक मेळटा.
या हंगामातले सगळ्यांत उणे तापमान सुमार 20 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. हवामानाचे विसंगतीन भर घालपी गजाल म्हळ्यार राज्यात अचकीत घसघशीत पावसाची नोंद जाल्या. 6 तारखे मेरेन तो पडू येता. तापमान 32 आनी 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. दक्षिण गोंयांत घसघशीत पावस. 5-6 जानेवारीक पावसाची शक्यताय. 7 तारखेक परत आसले तशे सुके. मळब कांय वाठारांनी कुपांनी धाडटले. शुक्रारचे तापमान 32 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.